गोंयांत डी.एड करप्यांक चड संद ना हो शिक्षण खात्याचो निश्कर्श पी.ई.एस. कॉलेजीक मान्य ना। सुमार 200 मुळावे शिक्षक दर वर्सा निवृत्त जातात। ताका लागून गोंयांत नव्या डी.एड कॉलेजीची गरज आसा अशें पी.ई.एस. म्हणटा। सरकारान तांकां दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपाचो निर्णय घेतला। ताचेर फेरविचार करचो अशें तांकां दिसता। पोंडा आणि पोंडाच्या जवळपासच्या ज्या तालुका आहेत तिथे डी.एड कॉलेज नाही आहे। 2 डी.एड कॉलेजेस चालतात, एक परवरीला जे शासनाचं आहे आणि दुसरं कोलवाळेला। आता पोंडा आणि जवळपासच्या विद्यार्थ्यांना इथेच जर मिळालं असतं कॉलेज तर खूप छान झालं असतं। मागच्या वर्षी आमचा प्रयत्न सुरू होता तेव्हा आम्हाला 113 ॲप्लिकेशन्स आले होते, त्याचं रेकॉर्ड माझ्याकडे आहे। यावर्षी पुन्हा आम्हाला 100च्या जवळपास फॉर्म्स आलेले आहेत, त्याचं आम्ही सॉर्टिंग वगैरे केलेलं आहे। बिल्डिंग आमची तयार आहे आणि आता आम्ही 15 ऑगस्टला कार्यक्रम सुरू करणार होतो, तर तेवढ्यात हे पत्र आलं आहे, तर आम्ही थांबलो आता। दर वर्षी जवळजवळ 200 प्रायमरी टीचर रिटायर होतात। जर असं जर असेल तर मग टीचर्सची गरज आहे, प्रायमरी टीचरची, आणि प्रायमरी टीचरसाठी डी.एड असणं आवश्यक आहे। तर तसं पाहिलं तर गरज आहे। शिवाय जर आम्हालाही मिळालं असतं ना तर सर्व शिक्षा अभियानच्या अंतर्गत जे 140च्या जवळपास टीचर्स काम करत आहेत त्यांना हे खूप फायद्याचं झालं असतं, कारण त्यांचं इन सर्व्हिस प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम आम्ही करू शकलो असतो। कदाचित शासनाने जरा उदार मत ठेवलं तर बरं होईल असं मला वाटतं। धारबांदोडेच्यान धुलय ते दाबाळ निरंकाळ पूल बांदपाची थळाव्यांची मागणी प्रलंबीत आसा। ह्या पुलाचो धुलय सयत आंबेगांवच्या लोकांक फायदो जातलो। पूल नाशिल्ल्यान धुलय गांवचे लोक निसणीची कसरत करून न्हंय हुपतात, तशेंच व्हड्यान न्हंयच्या पलतडी वतात। हो पूल बांदल्यार फोंड्या वचपाचें अंतर फकत 13 किलोमीटर जातलें। सद्याक फोंड्या वतलो जाल्यार 26 किलोमीटराचें अंतर पार करचें पडटा। पळयात विवेक प्रभूचो रिपोर्ट। न्हंय पार करपाक कसलीच सुविधा ना। धुलयचे लोक कशे तरेन न्हंय हुपतात ते पळयात। पावसाळ्यात तांकां खूप त्रास जाता। गिमाळ्यान ते कोण्यापासून वाट तयार करतात। ह्या सुवातेर गांवा भायल्या कांय जाणांक बुडून मरण आयलां। गांवचे लोक पुलाची वाट कितल्याशाच वर्सांसावन पळयतात। भुरगे कॉलेजीक वयता, इस्कॉला भुरग्यांक म्हणटा बस आसा, कॉलेजीक वयता, कोण सर्विसेक वयता, ते ही सर्कस करून हेवटेन वयता। हांगच्यान 6 किलोमीटर वचोन बस मेळूंक केन्ना शक्य ना पावस सांगता। ही सर्कस करून वयता, अशें करून वर्साक 2-3 जाण तरी हांगसर पडटा, हें मोडोन येदा कदाचित पांय घसरून कितें। आनी हांगचे स्थानीक कोण आजून मेले ना, कारण कितें हांगा मातशें तरी हात मारूंक कळटा कितें म्हणून ते वयर सरले। आनी भायले 2 जाण मेले ते म्हणटा गिमाक मेले, ते भायले ते पेंवोंक कळनासले, तें आमकां लागना। पूण पावसांक आमकां एमर्जन्सी हेवटेन पायवाट ही सामकी गरजेची। आमदारान आतां करून दिता म्हटलां, पूण पास जालो म्हणटा ते म्हणल्यार आतां जो पर्यंत कांय करना तो पर्यंत आमकां येना न्ही। कितें पूल करून दिता म्हटलां, पास जालो म्हटलां। आनी गिमान तुमकां चलोन वचपाक मेळटा? चलोन आमी हांगा बॅरल घालूंक वयल्यान आमी फूट ब्रीज करता माडयांचो। पावसान अशें व्हड्यानूच वयचें? पावसा फक्त व्हड्यानूच, पावसा आमकां खूब त्रास जाता। कुडचडे बस स्टँड हो गोंयांतलो एक मुखेल बस स्टँड। हांगाच्यान पणजे, मडगांव, काणकोण आनी हेर वाठारांत वचपी बसी सुट्टात। दर दिसा हजारांनी प्रवाशी प्रवास करतात, मात हांगा कसल्योच मुळाव्यो सुविधा ना। बस स्टँडाची परिस्थिती सामकी वायट आसा। लोकांक पिवपाक सादें उदक सुद्दां मेळना। आमदार निलेश काब्राल नवो बस स्टँड बांदपाची येवजण तयार करता। बस स्टँडाचेर हें ना, सामकी एरिया जी आसा ती सामकी कंजेस्टेड आसा। हांगच्यान लोक जे आसात ते नेतुर्ले, सांग्यार, मोल्यां, मडगांव, फोंड्यां, पणजे हे सारके वाठारांक हांगच्यान बशी वयतात। आनीक बशी चड जाल्ले कारणान जागा कमी आसा। जागा जेन्ना कमी आसा तेन्ना हांगा बशी सारकी दवरपाकय मेळनात। आनीक सगळी शिस्त जी आसा पळय ती सगळी बिगडलेली कडेन आसा। आनीक जे पार्किंग आसा तेच बरोबर हांगा पार्किंगय बीन चलता।
कित्याक बस स्टॉप ल्हान आसा, बशीकच जेन्ना बशी दवरपाक हांगा मेळना तेन्ना लोकल ज्यो गाडी आसात त्योय बीन हांगा पार्किंग करून दवरचे कडेन आसता आनी त्या टायमार बसकारांकय बीन त्रास जातात. ऑलरेडी आमी मिटींग जाल्ली आसा. डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, KTCचो MD, चेअरपर्सन कुचरे, चीफ ऑफिसर कुचरे आनी एक्सचेंज ऑफ लँड फॉर्मेलिटी चालू आसा. जेन्ना एक्सचेंज म्हाका दिसता आनीक 2 म्हयन्यांनी एक्सचेंज ऑफ लँड फॉर्मेलिटी जातरी they will appoint an architect for doing the same. So first formality of exchange of land will take another 2 months to do this of exchange of land. त्याच्यानंतर आमचे बस स्टँडाचे प्रोजेक्ट कुचड्याक बरे बस स्टँड जे फालतू जाग्यांनी बस स्टँड बांदलेले यूज जायना, कुंकळे सारखे होंडा सारखे अजून यूज जायना. कुचड्या जे 150-200 बसी मिनटां सुट्टा त्या जाग्यार बस स्टँड हेजे पयलीं कोणेच करूं ना आनी कोणाचे हे थिंकींग नाशिल्लें. आज आमचो BJP गव्हर्मेंट जो आसा भाईच्या अंडर, आमचो पर्रीकर बाबाच्या अंडर आसा, म्हाका दिसता हे जावन पडटलें. शिक्षण हक्क कायद्याविशीं लोकांमदीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर सर्व शिक्षा अभियानान फोंड्या एक कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. आदल्या सरकारान शिक्षणीक प्रकल्पांचेर जाय तितलें काम करूंक नाशिल्ल्यान गोंयचें बरेंच लुकसाण जालें असो आरोप भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान ह्या वेळार उलयतना केलो. सर्व शिक्षा अभियानाचे मेन जी आसा ती सगळी स्कुलां इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो जावपाक जाय, भुरग्यांक बऱ्यो गोश्टी मेळपाक जाय आनी त्याच बरोबर तांकां योग्य शिक्षण तांच्या दुयेती प्रमाणे तांकां मेळपाक जाय. नाका ते विशय घेवन आमी मुखार वता राष्ट्रीय भाशा किंवा इतर, पूण ताजे पेक्षा लिटरसी Sambaram has told them it is 88%. Actually, in Goa it is almost 95% because of the labor from other states which are coming to Goa. It is less than 88%. We lost around 100 crores. It is only because of the failure of the past government, the current government. And we lost 100 crores because of that government. Intelligence जाले बरोबर अशी वस्तू घडटा. तातूंतलीच एज्युकेशन फिल्डांत जर निग्लिजन्स जाय जाल्यार ते प्रत्येकाक सामोरे वचचें पडटा. Organizing this community mobilization program for the heads of the village panchayat, because today the local government is the head of the village. The whole village infrastructure आणि आमच्या भुरग्यांचे फुडार तुमच्या हाती आसा. It is not the head alone of the school who will work. Today the meeting, this community mobilization training is divided into 4 parts. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.